प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10वा विस्वोर वोड 1 ते 9 पर्यंत 1 to 9. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. हाचे उपरांत सोम्यान आनीक 20 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो असलो त्या नोकरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगां आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या धुन्या लागीं आपले लुवणे मोडणे वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण सोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरो नाकात आनी वाटेर कोणाकूच वळखी नाकात. खंयच्याय घरांत भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती अशें पयलेंच म्हणात. शांती फाव आसली मनशां थंय आसलीत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर ती तुमचे तांय परत येतली. एकाच घरांत रावन ती कितेंय तुमकां दितात तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फाव. घराघोरी भोवो नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें जेवत. थंय आसतीत त्या वायटेकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे तांय येवचें जालें अशें सांगात. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक दोगां बरोबर धाडटा आनी ज्या नोगरांनी तो शिकोण दिवपाचो आसलो त्या जाग्यार दोगां धाडटा आनी तांकां सगळी तयारी कर म्हणटा. आनी तयारी म्हणजे कितें? तो तांकां थंयसर सांगता, वसात तुमी लोकांक पेखोणी दियात. कित्याक म्हणटा, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. आनी देखून हांव तुमकां धाडटा, कित्याक लोकांक सांगून दियात की हांव थंयसर येवचो आहा आनी थंयसर तांकां जी बरी नान तांकां पेखोणी दियात म्हज्या नांवान. आनी ज्या जाग्यार तुमी वेतात थंयसर तुमकां जो कोण येवकार दिता तांचे बरी तुमी रावात. जें दितात तुमकां खावपाक तें खायात. हांगा थंय वचनाकात पूण एका जाग्यार रावात. आनी भाव भयणींनो, हें जेजू कित्याक करता? आयकात बरे भाशेन. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तो आपल्या सोर्गीच्या बापाची खोशी करपाक येयल्लो. आनी सोर्गीच्या बापाची खोशी कितें? की ताणें लोकांक शिकोण दिवची. तेजे उपरांत तो खुर्सार मरपाचो आसलो आनी तो आमचें मरण मरपाचो आसलो आनी आमची पातकां घेवन खुर्सार आमकां सोडवण दिवपाचें काम ताजें सोर्गीच्या बापान ताका दिलें. आनी भाव भयणींनो, जेजू मरच्या पयलीं तो जाणो आसलो की पवित्र आत्मो आपल्या शिसां भितर येवंक जायनासलें म्हणून. कित्याक जेजू खुर्सार वसंक जाल्लो आमची पातकां घेवंक जाय आसलीं आनी तेजे उपरांत तो स्वर्गार गेले उपरांत तो पवित्र आत्मो धाडपाचो आसलो. पूण तो मरच्या आदीं तो दोगां धाडटा आनी तो म्हणटा, पीक खरेंच खूब वावराडी थोडे. आनी तो सगल्यांक आपल्या शिसांक दोगां धाडटा आनी तांकां तयारी कर म्हणटा आनी ताजे उपरांत त्या नोगरांनी वचोन तो देवाचें उतर शिकोण करता. आतां भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू खुर्सार मरता तिसऱ्या दिसा पुनरुज्जीवन जाता, परतून आपल्या शिसांक मेवता आनी तो स्वर्गार वयच्या पयलीं तो आपल्या शिसांक म्हणटा तुमी वसात आख्या संवसारान आनी देवाचें उतर परगट करा, लोकांक बातीस दिया आनी जें हांवें शिकयलां तुमकां तें तुमी सगल्यांक शिकोवन दिया. कुही पवित्र आत्म्या उदेशी. भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू वचपाचो आसलो ताणें आपल्या शिसांक सांगलेलें की हांव तुमकां एकसुरो केन्ना सोडचो ना, पूण जो बापा तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो तो तुमच्या भितर येतलो. तुमी फकत म्हजेर भावार्थ दवरात, म्हज्या उतराचेर भावार्थ दवरता. हांव तुमचे पासत मेलो, हांवें तुमची सगळीं पातकां घेतलीं, हांवें तुमकां देवाची भुरगीं केल्यात, पूण तुमकां जाय गरज ह्या
तुमच्या या देवाची पवित्र आत्म्याची. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पोत्तून बेता तो पवित्र आत्मो धाडटा. पेंटकॉस्टाच्या दिसा सगळे शिसांक पवित्र आत्मो मेवता. आनी जेन्ना पवित्र आत्म्या उदेशी शीस भायर वेतात ते आतां देवाचें उतर परगट करतात पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी जेन्ना ते देवाचें उतर परगट करतात आतां त्या उतरा वरवीं भिकोणी जाता, मिलाग्री जाता, आनी खूब अजापां जाता. आनी खरेंच जें उतर हे शीस परगट करतात तेन्ना पवित्र आत्मो, कित्याक ते खरेंच स्वत ते परगट करतात, पवित्र आत्मो येता थिंचर आनी मिलाग्री आनी पेकोणी करता. आनी भाव भयणीनो, आमी जी 2000 वर्सां तान हें देवाचें उतर आयकता, आमी फकत हें आमकां इतिहास म्हणून हें जें आमी कितें 2000 वर्सां घडलां आनी शिसांनी कितें केलां आनी पयल्या क्रिस्तांवांनी कितें केलां तें आमी फकत आयकोपाक आमी हें देवाचें उतर आयकना. आमी कितें करता, आमी खरेंच भावार्थी म्हणटा आपणाक. आतां पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता केन्ना, जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जाता, आमी जेजूक आमचो सोमयान दोनी मानता. आनी भाव भयणीनो, आतां पवित्र आत्मो आहा जालें आमचे भितर, आमकां जाय वचोन हें देवाचें उतर परगट करपाक. कित्याक जेजून हें काम फकत थोड्यांक दिवंक ना. जो भावार्थी आसा, जेजूचेर भावार्थ दवरता ताका हें काम दिलां. तो म्हणटा, जो कोण म्हजेर भावार्थ दवरता वचात तुमी आख्ख्या संवसारांत देवाचें उतर परगट करात, दुसऱ्यांक शिकयात. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक शिकयता देवाचें उतर आनी तांकां सांगता ही बरी खबर, भाव भयणीनो, तेन्ना पवित्र आत्मो भितर येता, अजापां घडटा, मिलाग्री घडटा, पेकोणी घडटा आनी लोक आतां जेजूचे पाटलावदार जातात. आयज भाव भयणीनो, आमी कितें करता? आमी फकत देवाचें उतर आयकता, इगोर्जेन येता, मीस आयकता, देव नोवेना करता, आमने मागणे करता आनी आमी समजता की आमी जें आयकलें, आमी केलें तें व्हड केल्लें म्हणून. पूण भाव भयणीनो, आमी जें आमकां फावो जालां, ही सजमणी जी मेवली आनी देवाचें उतर मोग आमी आपणायला, हो आमी दुसऱ्यांक दिवया. खरेंच दुसऱ्यांक जो लोक आजून जेजूक वखना, आजून तांकां बरी खबर मेळना की जेजू ह्या संवसारान आमची पातकां घेवन तो आमचे खुपासत खुर्सार मेलो म्हणून, ही खबर सगल्यांक खबर आजूनय ना. देखून भाव भयणीनो, खरोच आमकां जी आमी खरेंच क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, हें देवाचें उतर आमी सगल्या संवसाराक दिवपाक, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक की मोग, देव आमचो मोग कोत्ता म्हणून. जेजून आमचे पासत आपलें मरण, तें मरण आपूण मरोंक ना, आपलें मरण, पूण आमचें मरण मेलो म्हणून. आनी आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिता, आमी तांकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिता. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां सगल्यांक जी आमी भावार्थी म्हणटा, जेजूचे पाटलादार म्हणटा, वचोन ही बरी खबर दिवपाक आमच्या फामिलीन, आमच्या इग्रोज मातयेन, आमच्या कुटुंबांनी, आनी आमी सगल्यांक ही बरी खबर दिवन जेजूचे पाटलादार दिवपाक आयज आमी वावुरया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडटा.